सर्वोच्च न्यायालयान वाघ संरक्षक वाठाराक स्थगिती दिवंक ना. देखून 9 दिसां भितून उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण म्हादय हो वाघ संरक्षीत वाठार जाहीर करचो, नाजाल्यार खर आंदोलनाक सरकाराक तोंड दिवचें पडटलें अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. म्हादय हो वाघ संरक्षीत क्षेत्र जाहीर करप ही काँग्रेसीची संकल्पना आशिल्ली. जर मोदी सरकार ताचें श्रेय घेवपाक सोदता तर घेवनी, पूण ह्या क्षेत्राक लागून म्हादय वाटावतली हें म्हत्वाचें अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें. जर तर हे गोंय सरकार जर तर ह्या नवरात्रीच्या 9 दिसां भितर जर तर करना जाल्यार काँग्रेस पक्ष जो आसा तो आंदोलन करतले. म्हाका दिसता जर तर टायगर रिजर्व जायत जाल्यार दॅट वील हेल्प अस टू सेव अवर रिवर म्हादय. सो फॉरेस्ट मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री जर तर खरेंच जर तर म्हादय वाचोवपाक सोदतात जाल्यार तांणी टायगर रिजर्व हो डिक्लेअर करचो. हे इनिशिएट केल्ले आमच्या काँग्रेसीचे जेन्ना सरकार आशिल्लें तेन्ना मोदी हाजें क्रेडीट घेवपाक शकना. आनी जर तर आमची म्हादय रिवर म्हादय जर तर वाचता आनी टायगर रिजर्व जाता, कोणाक क्रेडीट जाय तें घेवनी. आमचो काँग्रेस पक्षाचो इंट्रस्ट की आमकां आमचें गोंय राखपाक जाय. थंयचे जे लोक आसा तांचे स्थानीक लोकांचे लँड रायट्स, तांचें हॅबिटेशन प्रोटेक्ट करपाचें आनी आमची रिवर म्हादय वाचोवपाचो हो आमचो मेन हेतू आसा. सो तें समज जर तर जाता आनी कोणी क्रेडीट घेता घेवं, आमकां ताचें फरक पडना. जुलय म्हयन्यान गोवा फावंडेशनान एक प्ली घातलेली की म्हादय सँच्युरी आसा ती टायगर रिजर्व म्हणून नोटिफाय करची. पूण हे जर हियरींग करतना हायकोर्टान गोंय सरकाराक आदेश दिलो की ना, हो म्हादय सँच्युरी आसा हो टायगर रिजर्व तुमकां नोटिफाय करचोच पडटलो म्हणून. पूण सरकार ते थांबलें ना. ते सुप्रीम कोर्टान गेले स्टे हाडपाक, पूण सुप्रीम कोर्टान स्टे दिवपाक रिफ्यूज केले. आनी कशी करून आतां सरकाराक उपाय ना. 24 तारखे मेरेन, ह्या म्हयन्याच्या 24 तारखे मेरेन तांकां टायगर रिजर्व हो नोटिफाय करचोच पडटलो. ह्या फाटभुंयेर गोंयचे एजी देविदास पांगम हे एका विका भितर एक एप्लिकेशन घालतले हायकोर्टाक मुदत वाड दिवची म्हणून. 24 तारखेक कांयच दीस उरल्यात आनी हो शॉर्ट टायमा भितर पॉसिबल ना अशें आयकूंक येता. तर देखून गोंयचे एजी आसात हायकोर्टान परत एकदा एप्लिकेशन घालतले, आमकां मुदत वाड दियात, आमी टायगर रिजर्व नोटिफाय करता म्हणून. हेज्या वयर खूब बोवाळ जाल्लो पयलीं स्टे दिले उपरांत. आनी काँग्रेसीचे जे आदले MP आसले जयराम रमेश, तेंच्यांनी हो पासून विशय काडलेलो. देखून ह्या विशयाचेर आतां सध्या बोवाळ चल्ला. आतां हे एका विका भितर एप्लिकेशन घालतले, हेजेर हायकोर्ट मुदत वाड दितलो काय ना हो आतां व्हडलो प्रश्न जावन रावला. हेजे फुडले अपडेट आमी तुमकां घेवन येतले. गोमंतक TV खातीर समीप नार्वेकार.